खबर आसलेली की मोदी गोंयकारांची दिशाभूल करतलो आनी बंडलां मारपाचें भाशण खंय तरी थंय हे ताका बरोवन दितले म्हणून गोंयचो युनिट जो आहा पळय तो. म्हणून त्या हितून मुद्दे जे मांडल्या मोदीन त्या मुद्द्यांचेर आमी अभ्यास करून आनी तितून हांवें मेन मुद्दे घेतल्या की मोदीन कितें सांगलेलें की टुरिजम गोवा में आगे बढ़ रहा है, इकॉनॉमी आगे बढ़ रही है. हेचेर उलयतना सांगपाक सोदता की इकॉनॉमी जर फुडें वयता जाल्यार गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते रेंट कॅब जो प्रकार आहा पळय, जो टू व्हिलरी पळय भाड्याक दिल्यो वयता त्यो मोठ्या प्रमाणात थंयसर लोक ट्युरिस्ट जे येता तेचो वापर करता भाड्यान घेवन आनी लोकांचे पोटा पाणयाचो प्रश्न सुट्टा, ट्युरिस्टांचीय सोय जाता. आयज ह्या सरकारान ह्यो बंद करपाचो घाट खंय तरी हांगासर घातलेलो आहा. मागीर 100% स्वच्छ भारत मिशन म्हणटा. आमची मागणी आहा की मोदीन भारतीय जनता पार्टीचो जो युनिट आहा हेंच्यांनी खंय तरी मोदीक दाखोवंक जाय बस स्टँडाचेर आनी गार्बेज इश्यू पळय प्रॉब्लम कशें पळय आहा गोंयांत पळय ते दाखोवंक जाय. मागीर 100% जल जीवन मिशन. आयज नॉर्थ गोवा कशें उदकाक रडटा, शिवोली भागान, मांद्रे भागान, अंजुना भागान कशें उदकाक लोकांक त्रास जाता हे खंय तरी पळोवपाची गरज आहा. बिजली पहुंचाने का मिशन 100% बिजली लायट तर अजून पावोंक ना लोकां पर्यंत. पुणून खंय तरी लायटीच्या पयलीं वायराक हात लागल्या उपरांत शॉक येता जो आमी पळयताले, पूण आतां खंय तरी लायटीचे बील जर हातीन पडत जाल्यार लोकांक शॉक येता हे आमी पळयलां. लोक घट जाता सोमतेच बील हातीन पडना फुडें. आनी मुफ्त राशन देने वाला 100% गोवा राज्य म्हणटा. म्हाका खबर ना कोणाक राशन दिलें कितें पळय तें, पूण इतलें सांगपाक कळटा की झेडपीचे पळय जे इलेक्शन आसलें त्या वेळाचेर 2 किलो फोव आनी 1 किलो गोड हेंच्यांनी BJP वाल्यान लोकांक वाटलेले त्या वेळाचेर. तेका मुफ्त राशन म्हणटा काय म्हणून मोदी म्हाका प्रश्न पडटा. आनी चवथीक पळय जे कार्यकर्त्यांक स्वताच्या पळय जे वाडटा रेशन तेका मुफ्त राशन म्हणटा काय म्हणून, पूण ते सगळ्या लोकां पर्यंत पावना. कित्याक खबर ना ते आपल्या कार्यकर्त्या पर्यंत पावता. म्हणटो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य 100% लाभार्थी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य. हांगासर आखिरी व्यक्ती तक लाभार्थी लक्ष दवरला. जाल्यार इतलीं वर्सां तुमी कितें केलें आनी जॉब कोणाक दिले? जॉब टिचरी, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचरी, टॅक्सीवाले, बसवाले सगळे ह्या आझाद मैदानात येवन सरकाराच्या विरोधान रडोंक बसलेले. तेंचे तुमी कितें केलें? शेवटी हांव सांगपाक सोदता की गोवा मुक्ती संग्राम 15 साल गुलामी ज्यादा करनी पड़ी गोवा के लोगों को. ह्या स्टेटमेंटाचेर सांगपाक सोदता की मोदी जी आप किधर थे वो समय, आप किधर थे? NCC कैडर में थे, आदिवासियों के बीच एक कालखंड गुजार रहे थे, रेलवे में चाय बेच रहे थे, भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे या हाई स्कूल में पढ़ रहे थे. तो आपने बताना होगा. जर फाटी फुडें जर कितें जालें त्या वेळाचेर आमी काय जल्माक येवंक ना म्हणून आमी तेचेर चड उलोवंक शकना. पुणून आयज आमकां जी वस्तुस्थिती दिसता जर तर त्या वेळाचेर 15 वर्सां जर लेट जाली जाल्यार आतां 60 वर्सां जालीं स्वातंत्र्याक. स्वतंत्र सैनिकाचे त्या वेळाचे भुरगे आजून ह्या आझाद मैदानार कित्याक बसता हेचें खंय तरी उत्तर ह्या भारतीय जनता पार्टीवाल्यान दिवंक जाय. मेन मुद्दो कितें आहा की 100% वॅक्सिनेटेड गोवा राज्य म्हणून प्रमोद सावंताची तोखणाय करता. आनी आमी निशेध करता ह्या स्टेटमेंटाचो की प्रमोद सावंत जर 100% तर गोवा राज्य वॅक्सिनेटेड आहा म्हणटा हांगासर जाल्यार आयज लोक जे पळय मरता डेली फेब्रुवारींतल्यान लोक हांगासर मरपाक लागलेले आहा. 1 तारखेच्यान 6, 9, 9, 10, 6, 7, 8, 6 अशें 11 तारीख मेरेन 4, 8 अशे लोक मरपाक लागलेले आहा. GMC स्टेटमेंट काडटा हेचेर की ते नॉन वॅक्सिनेटेड लोक आसले म्हणून ते मरता असो स्टेटमेंट येता. म्हणून हे स्टेटमेंट खरें काय हेंचे भाशणां खरी हो प्रश्न खंय तरी पडटा. तेन्ना गोंयकारांनी नागरिकांनी आतां गरज आहा विचार करपाची आनी खंय तरी हांकां विचार करून हांकां घरा धाडपाची गरज आहा. कारण ही फटिंगपणां चड चलना. हेंच्यांनी खूब फटिंगपणां केली आनी जे पळय हे पळय कितें चल्लां हेंचें पळय ते खंय तरी एक महाभारत चल्लेल्या भशेन दिसता. हांगासर धृतराष्ट्राच्या भुमिकेन प्रमोद सावंता, गांधालीच्या भुमिकेन ते मोदी काडलो आनी उबो केलो, पयर दोळ्यार पट्टी बांदली. आनी शकुनी मामाच्या भुमिकेन तो सतीश धोण आनी शिखंडीच्या भुमिकेन तो सदानंद शेट्टाणावडे. हे महाभारत हेंच्यांनी खंय तरी आतां बंद करूंक जाय, लोकांक फटोवपाचें बंद करूंक जाय. आयज मायनींग बेल्टान ट्रक प्रत्येकाच्या दारान उबो आसा. तो ट्रक पळोवन लोकांक आमी आव्हान केलां तो ट्रक पळया आनी मतदान करा म्हणून. कित्याक तो ट्रक बना? मायनींग
फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केली आमच्याच पेटिशनार की ऑक्शन कर म्हणून ऑक्शन केल्ले आयज 1000 कोटींनी पयशे आयज येतले आहले तिजोरेन पयशे येतले आहले गोंयची जनता सगळी सुखी आसतली आहली बहुजन सुखाय बहुजन हिताय बहुजन सुखा असो समाज आसतलो आहलो आहे पुणून हांगासर ह्या लोकांनी आपले आपले पर्सनल अजेंडा फुलफील करपाक लागून तेंच्यांनी खंय तरी तें मायनींग चालू करूंक ना प्रत्येक जाणान आयज दारांतलो ट्रक पळोवंक जाय प्रत्येक जाणान आपल्या बशी कडेन पळोवपाक जाय प्रत्येक जाणान टॅक्सीचो मिटर पळोवपाक जाय आनी मागीर मतदान करपाचो निर्णय घेवंक जाय 100% आमचो भुरगे अनएम्प्लॉयड आहा नोकऱ्यो ज्यो काडल्यो त्यो मेजर नोकऱ्यो परी आनी 70 दिल्यो गेल्यो बाकीच्या भुरग्यांनी कितें अन्याय केलो म्हणून 100% आमचें आव्हान आहा मना काळजांतल्यान आव्हान आहा गोंयकारांक की तेंच्यांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीक घरा धाडपाचो निर्णय घेवपाक जाय